सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. देव बरो दिसत्यो सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग. आनी आयचे मिसाचे भेटेन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची मिसाची मांडावळ करता आमची तरणाटी. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक, आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या तरणाट्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक ती देवाच्या मोगाची जावंक खेरीत भाशेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात रेचल फेर्नांडीस आनी जेन्सिया नोरोना आनी फिलिपिना फेर्नांडीस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां भावार्थाची मनयता आसतना सगळ्या फिरगोजकारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता देवसुआ जॉन लुकस आनी फामील, दाबोली सेबस्टियाना लुकस आनी फामील. ह्या गोराब्यांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ खुशालकायेन ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानू, आयज क्रिस्त देनाचो तिसरो आयतार. ह्या आयताराक आमी संतोसाचो आयतार म्हणटा. जेजूची जल्माची दोबाजीक परब लागीं पावल्या म्हणटूच आमकां बोरवासो आनी संतोस मेळटलो. होच उडगास आयचो आयतार आमकां करता. जेजूच्या माकलोल्या सोरवंडाऱ्याची येण्याक आमी कुशालकायेन तयारी करता. आयचो सेवादोर आमकां उलो दिता. हेच मनांत दवरून आमी वचात माकलोल्याक घेवन कुशालकायेन तयारी करात. ह्याच विशयाचेर नियाळ करतल्या बागयो जुआं बातिस्तान जेजूचे येण्याक तयारी केली तशीच आमची मेकळी मनांत तयार करूंक जाय. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजूक मेळटा तसलें करण्या वरवीं कुशालकायेन बरोवन जेजूची येण्याक आमी तयारी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. क्रिस्तांयांचो तिसरो आयतार संतोसाचो आयतार, गावदेत संडे अशें ताका म्हणटात. आनी आमकां सगल्यांक आमची खुशालकाय वाडोवंक आपयल्या. जेजू येवचो जालो ताच्या जल्माची परब आमी लागीं पावता पावता आमची खुशालकाय आनीकूय जेजू जरी तर आमचे भितर सरला जाल्यार ही खुशालकाय वाडटली. हेंच मतीन दवरून आयची तिसरी वात आमी पेटयतल्या आनीक होच क्रिस्ताचो उजवाड आमचे भितर घेवन आमी उजवाड मागतल्या. Zagiar galungu ye
इमॅन्युएल आमचे मोदें दिवून तूं ये इमॅन्युएल इमॅन्युएल आमचे मोदें दिवून तूं ये सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुझीं भुरगीं सोमया जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक काळजाच्या उमाळ्यांनी उतरेकून रावता येदो वर्तो सोडवणार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताचो जुल्म सदां व्हडा संतोशान समरंबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक सोफोनियास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव इस्रायला खुशालकायेन जय जय कर जेरुजाल्याच्या दुवे आनंद बरीत जा सगल्या तुज्या काळजान खुशालकायेची उल्हास सोद तुजेर फॉर्मोन पडटले ते सर्वेस्परान पयस केले तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत ना त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटली सियोना भियोव नाका तुजे हात गळूंक दिवं नाका सर्वेस्पर देव तुजो मोदो आसा पदवेदार झुजारी तो तुजे विशीं तो खुशाल बरीत जातलो आपल्या मोगान तो तुका नोवी करतलो उत्सवाचे दीस जाले परी तुजे खातीर खुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो देवाचें उतरें आमचो जाबाप इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो परतून म्हणुया इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो खरेंच देव म्हजो तारोक हांव पातयेवन रावता म्हाका भिरांत ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ ताचें हांव किर्तन गायता तोच म्हजो सोडवणार सोडवणेच्या झुरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें जबाब इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरोच व्हरतो सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतुक कर्तुत्वां ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात जबाब इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरोच व्हरतो सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात कित्याक ताणें केली नवला विस्मिता शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळयात गाजोयात सियोनांत रावतल्यानो गितां गायना करात आनंदाचे उल्हास सोडात कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरोच व्हरतो जबाब इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरोच व्हरतो भाग्यवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप मोगाळ आनी अपुरबायेच्या भावा भयणींनो सोम्या सोवे सदांच खुशाल रावात नव्यान तुमकां सांगता
खुशाल रावात. तुमची सोंसणेकाय सगल्यांक दिश्टी पडून दी. सोमी येवचो जालो. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशा जानवायेन आतापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजांत आनी मोना क्रिस्ता जेजू सोवे राखतली. देवाचें उतर हें उद्गार. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पुस्कोळ लोकांक स्नानदाता जुआवांक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावलीं आसात ताणें कांयच ना, ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनीक कांयच ओगळें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घाली नाकात. आनी तुमकां कितें दुसवाडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे बसावणेक ओदीक रावतालो, देखून सगल्यांच्या मनान जुआवां विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुआवान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवन बळवंत एकलो येता, ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातान आसा आनी तो आपली मळणी आसडून नितळ करतलो. गोंव आपल्या कोड्यान भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यान लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्यो जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगट्टालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थर्ड संडे ऑफ एडवेंट, क्रिस्ताण्याचो तिसरो आयतार. कितें म्हणटा ह्या आयताराक भुरग्यांनो? कसलो आयतार म्हणटा आयज? आयज कसलो आयतार? अरे सायबा बोगोस. आवय बापाय न्हू, आयज कसलो आयतार? संतोसाचो आयतार, गावदेत संडे. कसलो संडे भुरग्यांनो म्हणात? कसलो? गावदेत. से गावदेत संडे इज अ संडे ऑफ जॉय. संतोसाचो आयतार. आयज संतोसाच्या आयताराक थोड्यो वेगळ्यो वस्तू आमकां दिसती पडटा. कॅन यू सी द कॅन्डल्स?
वाती पेटयल्या त्यो आयज आयज वात पेटयल्या तेजो कलर कसलो ग्रीन आहा पिंक पिंक आहा आयज हांवें जी वेस्टमेंट्स घातल्या तेजो कलर कसलो डेली मिसा कसलो घालतात आयज आयतार तिसरो आयतार फकत तिसऱ्या आयताराक हो ड्रेस कलर कसलो कसलो पिंक ओके इट इज लिटल मोर देन पिंक ते वातीचो कलर आनी आयज हांवें वेस्टमेंट घातल्या ते कलर सारकें आयकात आवय बापाय न्हू जायत्यांक खबर ना आमच्यो 3-4 संडे जातात आयज तिसरो गांवदेत संडे आनी ह्या गांवदेत संडेक यादनीक रोज कलर घालता रोज दिस इज लिटल मोर देन पिंक ओके रोज कलर वात पेटयल्या आयज तिसरी दॅट इज रोज कलर आनी रोज आमकां सिग्निफाय करता खुशालकाय तुमी खुशाल आहा आर यू हैप्पी क्या आप लोग खुश है पता नहीं बरी गॅरंटी ना आमची भुरग्यांनो तुमी खुशाल आहा गिफ्ट पडोंक ना अजून क्रिसमसाचे आवय बापाय न्हू तुमी खुशाल आहा वाडलोल्यानो खुशाल आहा तुमी आर यू हॅपी वॉट इज द रिजन आमी कित्याक लागून खुशाल आहा जी कोण हॅप्पी आहा ती चडशीं जाणां हॅप्पी ना अशीं दिसता कित्याक आयज आवाज पासून भायर सरना मिसाक म्हणटच समथींग इज रॉंग समवेर कितें तरी चुकलोलें आहा च्या पिवंक ना दिसता आयज सकाळीं हो सकाळीं उठोन कडेन झगडी केस्तांवां करून येयल्या आसतलीं कोणा कडेन तरी खुशालकाय ना अशी दिसता थोड्यांक आहा जे कोणाक आहा खुशालकाय कारण कितें तुमचे खुशालकाय एक कारण आहा इज देर अ रिजन काय इट इज विदाउट रिजन आय एम जस्ट हॅप्पी फकत खुशाल आहा हेजो जबाब घडये तुमी म्हाका दिवपाक जायना ह्या वेळार पूण तुमी जोण एकलो तुमकां ह्या वेळार हो जबाब दियात तुजे खुशालकायेचें कारण कितें वेदर यू आर हॅपी ऑर नॉट हॅपी जरी तर तुजे खुशालकायेचें कारण तुजे लागीं आसा जाल्यार तूं हॅपी संतोषान भरलेलो मनीस आनी हेंच जरी तर कारण तुजे लागीं आयज ना जाल्यार यू आर नॉट हॅपी जाल्यार प्रश्न हो आयच्या दिसाक ह्या आयच्या आयताराक वॉट इज द रिजन ऑफ युअर हॅपीनेस तुजे खुशालकायेचें कारण कितें कितें आसत जाल्यार तूं खुशाल आसतलोय कितें मेळत जाल्यार तूं सारको संतोषान भरतलोय वो कितें ना जाल्यार तूं दुखी जातलोय हाच्या पयल्या वाचपान सोफोनियस प्रवादी आमकां संदेश दिता आनी सोफोनियस प्रवादी खेरीत भाशेन संदेश दिता इस्रायलाक इस्रायल परजेक आनी देव हे परजेक आपली धूव म्हूण पाचारता सियोना म्हजे धुवे आनी हे धुवेचो संतोष देवा बापाक पडलेलो आसा म्हजी धूव खुशाल आसपाक जाय आवय बापूय जी आहा हिंगा तुमच्या धुवां पासत तुमच्या पुतां पासत ती खुशाल आसचे पासत तुमी कितें कितें करना जायत ती खुशाल जातली जाल्यार कारण कितें हें तुमकां खबर आसा आवय बापायक म्हजें भुरगें उमकें दीत जाल्यार खुशाल जाता म्हजो भुरगो उमके सुवातेर व्हरत जाल्यार खुशाल जाता म्हजीं भुरगीं उमकें जेवण रांदीत जाल्यार खुशाल जाता तेजें फेवरेट तें खुशाल जातात तीं आनी देखूनच देव हे परजेक जेन्ना धुवे म्हूण उलो मारता देवाक खबर आसा ही आपली धूव कित्याक खुशाल जाता कारण कितें ताचे खुशालकायेचें आनी देव आमकांय आपली पूत धूव म्हणटा आमकांय आपलीं भुरगीं म्हणटा जाल्यार आमकां जण एकल्याक खुशाल जावंक कारण कितें हें देवाक खबर आसा आतां परतून प्रश्न तूं खुशाल आहा तूं खुशाल ना जाल्यार तें कारण खंय आहा वेर इज दॅट रिजन वेर दॅट रिजन इज लॉस्ट भाग्यून पावलो जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान फिलिपकारांक चीट बरोवन सांगता सोमयाताय सदांच खुशाल रावात रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज ऑलवेज म्हणल्यार केन्ना सदांकाल म्हणल्यार केन्ना
म्हणल्यार आमच्या जिविताची कसलीय परिस्थिती आसूं, वॉट एवर मायट बी अ सिट्युएशन ऑफ लायफ, आमी खुशाल जावपाक जाय. आमी खुशाल कित्याक ना? एंग्जायटी आमकां हुस्को कित्याक जाता? जायते फावटी आमी एंग्शियस आसा. आतां पासून हिंगा मिसाचे भेटेक बसलेले कडेन आमी जायतीं जाणां एंग्शियस आसा, एन्जायटी आसा, चिंततात. आनी हें चिंतप, हें एंग्शियसनेस कित्या विशीं? काल कितें जालें तें जालें, काबार जालें. वी आर नॉट एंग्शियस अबावट दॅट. फाल्यां कितें जावपाचें आसा ताचे विशीं आमकां हुस्को आसा. फाल्यां म्हाका कोण बरो करतलो, फाल्यां म्हाका कोण वायट करतलो, फाल्यां म्हजें काम जातलें, फाल्यां हांव पास जातलो, फाल्यां म्हाका बरेंपण मेळटलें, फाल्यां जें कितें हांवें काल केल्लें ताका बरो रिजल्ट मेळटलो. एंग्शियस. फाल्यां म्हज्या भुरग्यांक जॉब मेळटलो, फाल्यां म्हजे वाडलेले धुवेक, वाडलेल्या पुताक न्हवरो व्हंकल मेळटली, ती काजार जातली. प्रश्न आमचे. आनी ह्या पासत जायते फावटी आमच्या मनान हे प्रश्न येता, ते आमकां मागीर हो हुस्को घालतात, ही एंग्जायटी घालतात. खुशालकायेचें कारण कुशीन गेलें. म्हणटच जीं कारणां आमी सोदता आयज ह्या संवसारान, द रिजन्स दॅट वी आर चेजिंग, मेळोच ना आमकां. आनी देखून जायतीं जाणां आयज आमचे मदलीं हांसपाक पावना, आमच्यान एक स्मायल दिवपाक जायना. सगळीं ग्रम्पी फेसीस जाल्लीं आहा. भुरगीं तशीं वाडलेलीं ग्रम्पी जाल्लीं आहा. जरूय आयज तिसरो आयतार, गांवदेत संडे, खुशालकायेचो आयतार, तरूय पूण आमच्या तोंडाचेर ती स्मायल कित्याक येयना काय? दॅट मिन्स समथींग इज मिसींग. आनी ह्या लोकांन येवन विचारलें स्नान दातार जुआवांक, म्हाका कितें उणें आसा? हांवें कितें करचें? आनी हांवें कितें करचें म्हणटा तें कित्या पासत? कित्याक जुआंव भाव ती शिकयतालो, सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट करात, ताचे मार्ग सरळ करात, वाटो व्हडल्यो करात. कित्याक सोडवंडार येवचो जालो. ह्या सोडवंडाराक येवकार दिवंक ही सगळी तयारी करपाक. कित्याक ह्या संवसारान आमकां कितेंय मेळूं, ऑल दोज रिजन्स कॅनॉट बी द करेक्ट रिजन फॉर आवर हॅपिनस. आमच्या खुशालकायेक तें फावो तें रिजन जायना. एकूच रिजन आसा, ज्या रिजनाक लागून जरी तर आमी खुशाल आसा, ती खुशालकाय सदांच उरतली. सांगात म्हाका खंयचें रिजन? आतां सांगात, भुरग्यांनो सांगात. वॉट इज द रिजन दॅट वील मेक अस हॅपी ऑलवेज? कितेंय जावं मागीर. God's blessings, very good. And God's blessings come in one name. Which is that name? Children, very good. Parents, this is for you. जे कोण पेरंट्स आहा तांकां चिल्ड्रन आर द ब्लेसिंग्स. आमकां सगल्यांक, भुरग्यांक तशें वाडलेल्यांक. वॉट इज द नेम? वीच इज द नेम दॅट इज अ ब्लेसिंग? Which name you know that is a blessing always? सांडला. आवय बापाय नो, which is the name? तुमकां खबर ना? भुरग्यांक खबर. Which is the name that is a reason for our happiness? आमकां सदांच खुशाल दवरपाचें कारण तें एक नांव. खंयचें तें? जीसस. आनी आयज आमी खुशाल ना जाल्यार इफ वी आर सर्चींग फॉर दॅट रिजन, आमच्या जिवितांतलो जेजू भाव भयणीनो सांडला. आमच्या घोराब्यांतलो जेजू सांडला. आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमी तो जेजू दिवंकूच ना. देखून आयज ह्या भुरग्यांक इतली दोतोन शिकल्या उपरांत पासून तो जबाब दिवपाक जायना. दॅट रिजन दॅट मेक्स अस हॅपी इज जीसस. भुरग्यांनो, वॉट इज द रिजन ऑफ आवर हॅपीनेस? वॉट इज दॅट नेम? Jesus. Jesus is the name. And Jesus is the reason for our happiness. आमकां खुशालकायेचें कारण जेजू. आहा तुज्या घरान जेजू? वाडलेल्यांक आहा तुमच्या घरान जेजू? आर यू द रिजन ऑफ हॅपीनेस टू अदर्स? आयज जरी तर आमकां खुशालकाय, जेजू जरी तर आमचें कारण खुशालकायेचें, जाल्यार तूं कितें? आर यू द रिजन ऑफ हॅपीनेस? काय कोणाची खुशालकाय पाड घालपाक जाय जाल्यार तुजें नांव काडपाचें.
तूं खंय येता म्हूण कळ्ळें जाल्यार लोक लिपोन रावता. तूं कोणागेर वेता म्हूण कळ्ळें जाल्यार भुरगीं म्हणटा आय सायबा ती आंटी येता, ती आख्खो वगत पाच्या 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 कोत्तली, तकली पिड्ड्यार कोत्तली, हें कोन्न नाका तें कोन्न नाका, हो ड्रेस घाल नाका, तें नाकान घायनाका, तें कानाक लायनाका, तकली पिड्ड्यार कोत्तली. आनी ह्या पासत थोडीं जाणां प्लॅन कोत्ता, भुरगीं तरणाटीं, उमको मनीस येवपाचो आसा, उमको फादर येवपाचो आसा, हे मातशें फादर येयल्या उपरांत मातशें कॉल कर हांव, आनी ट्युशनाक यो म्हूण सांगला म्हूण सांग म्हाका, मागीर हांव येतां भायर सरून. आय डोंट वॉन्ट टू बी देर. Am I a reason of somebody's sadness, anxiety? तुम्ही जेन्ना कोणाकूय मेळोंक वेता आसतना तुम्ही येता म्हूण लोक खुशाल जाता. आमी आदल्या तेंपार आमचो माम येता, माशेन येता म्हणल्यार खुशाल जाताले, कारण आसलें. कित्याक माम येता तेन्ना फॉरेनाच्यो चॉकलेटी घेवन येतालो, माशेन येता तेन्ना बाजारांतलीं केळीं आनी सोंतरां घेवन येताले. रिजन फॉर हॅपिनस. तुमी आयज जेन्ना कोणागेरूय वयता, भुरग्यांक मेळपाक वयता, भुरगीं आहा त्या घरान, तीं भुरगीं खुशाल जाता. आस्क योरसेल्फ. तुमी जरी तर कोणागेरूय भेटेक वयता, आरे येयलो रे पयशे मागूंक, फाटल्या दारांतल्यान सावन पळोवन वच. Are you a reason to make somebody run away? भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमचे रॅलिकेची दाखोवण चालू आसा. आनी जशें आमी सगल्यांनी म्हणलां, हे पावटीक सगलो एरेंजमेंट एकदम बरो जाला. आनी सरकारान केरीत भाशेन हे पावटीक एक्स्ट्रा एटेन्शन दिलां एक्सपोजिशनाक. स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सगळ्याक बरे बरे पोस्टर घातल्यात, बोर्ड घातल्यात, आमच्याय गांवांत घातल्यात. चयल्यात तुमी रस्त्याचे कुशीक हांबे आहा तांकां जे पोस्टर लायिल्ले आहा ते पयल्यात? हॅव यू सीन द पोस्टर्स? कितें आहा तेंचेर? वाचल्या ते पोस्टर? कितें आहा ते? रॅलिकेची दाखोवण चलता. थिंगा बरीशी थीम आहा, वी आर द मॅसेंजर्स ऑफ गूड न्यूज. वाचून तरी पळयलां? वचोन पळयात एक वाटेन. थोडे आमचे पोस्टर अशी पडलेले आहा, थोडे अशी पडलेले आहा. कोणाक पडला? कोण आहा तेजेर? सान फ्रांसीस शावेराचें चित्र आसा, थीम आसा ह्या वर्साचो, रॅलिकेचे दाखोवणेचो थीम आहा. पूण तो पडलो ना. आमकां कित्याक पडला? कोणाचें काम तें? सरकाराचें काम. डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन तेमी घातलां, तेमी सारकें करपाक जाय. पूण आमचें जिवीत भाव भयणीनो, हे रस्त्यार लायलोले, हांब्याचेर लायलोले जे पोस्टर आहा ते सारकें दाखयतात आमचें जिवीत. तुजें आनी म्हजें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत दाखयता हे पोस्टर. पडल्यात ते एशी थोडे सकलूय पडल्यात. परतून वयर चडोंक ना. 45 days ऑफ एक्सपोजिशन. आमकां कित्याक पडलां? आनी हेंच आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जाल्लें आसा. आमकां कित्याक पडलां? आमचें जिवीत आड पडलेलें आसा, पूण तें नीट करपाक जे उपाय आमचे लागीं आसा ते आमकां घेवपाक नाका, आमकां शिकपाक नाका, आमकां खुशालकाय नाका. आमकां फकत कंप्लेन करपाक जाय. म्हणल्यार हो अंकल वसलो, ही आंटी तसली, आनी हो शेजारी वसलो, ही शेजान तसली, सून हाडल्या ती असली, सासूमाय हाडल्या ती असली. तांकां लागून आमच्या सगल्यांची खुशालकाय पिड्ड्यार जी आयज जाता, कारण विचार तेका लागून. तुमकांच विचारात तुमची खुशालकाय. जेन्ना तुमी खुशाल नात, कोणाक लागून खुशाल ना? म्हाका लागून न्हू, तेका लागून. पादिगार खुशाल ना साकिस्तांवाक लागून. कित्याक साकिस्तांव उदक दिना आल्ताराचेर, पूण दिता, आमचो साकिस्तांव दिता. हांव खुशाल आहा त्या पासून. पूण चडशीं आमचीं कारणां दुसऱ्यांक लागता, आमकां लागना. म्हाका लागून ना. आय एम नॉट हॅपी बिकॉज ऑफ समबडी एल्स. आनी हें भाव भयणीनो आयज आमी हो खुशालकायेचो आयतार पाळटा आसतना पळोवपाक जाय. जायते फावटी हें कारण म्हजेच भितर आहा. आनी देखून हे मनीस जेन्ना विचारपाक आयिल्ले स्नानदातार जुआवाक, ताणें सांगलें. सगळे भाशेचे लोक ताचेशी येताले. लोक जेन्ना आयलो आनी विचारता, तो सांगता 2 आंगावळीं आसा, एक दुसऱ्याक दी. शेअर वीथ अदर्स. आर वी रेडी टू शेअर? जेवण जांचे लागीं चड आसा, डोंट वेस्ट, शेअर. जाय तो लोक जेवण मेळना, शेअर, दी तांकां, खुशालकाय मेळटली. जे दोंड वसूलदार आसले तांकांय
ताणें सांगलें सुबेज घेयनाका, करप्शन करून नाका. आयज आमची खुशालकाय जरी तर पाड पडलेली आहा जाल्यार आमी जायतीं जाणां जीं सरकारी कचेऱ्यांनी वावर करतात करप्शनान बुडलेलीं आहा. आमचे ब्युरोक्रेट्स आयज करप्शनान बुडलेले आसा. आमचे आमदार मंत्री आयज करप्शनान बुडलेले आसा. खुशालकाय खंय थावन येतली? आनी जरी तर हेच खुशाल ना जाल्यार आमकां खुशाल कशें करतले? करप्शनान बुडलेले आसा. तेच न्हू, आमी करप्शनान बुडलेलीं आसा. आमचें काम जावपाक जाय जाल्यार दी ब्रायब. हांवें एकल्यान दिल्यार कितें जाता? एकूच पावटी दिलां हांवें आनी केन्नाच दिवचो ना. असलें मन म्हणून आमी आमकांच एक्सक्युजीस दिता. खुशालकाय खंय थावन येतली? जुआं बावतीस सांगता, सोड करप्शन, सोड सुबेज ओगडें घेयनाका. शिपाय आहा तेय येयले आनी विचारलें आमी म्हूण कितें करचें? आनी शिपायांक जो जबाब दिला ते आयचे आमचे शिपाय आसा, आयचो आमचो पुलीस डिपार्टमेंट आसा, होम मिनिस्ट्री आसा, तेणी शिकपाकूच जाय. कोणाचेरूच बोगलांट घालिनाका. आयचे पुलीस आहा ते बोगलांट घालपाक एकदम हुशार आहा. आनी कोणाचेर बोगलांट घालता? जाचें नांव मिनिस्टर सांगता, आमदार सांगता, तांचेर बोगलांट घालपाक, तांचेर FIR जातात. जाल्यार जुआं बावतीस सांगता नाका, असलीं बोगलांटां घालनाका दुसऱ्यांचेर, लोकांचेर बोगलांटां घालनाका, जबरदस्ती करनाका दुसऱ्यांचेर. Police force is not a force that has to put everybody down. Police force is a police service. पूण ती जायना आयज. आमच्या गोंयांत जायना, आमच्या भारतांत जाता तें दिसती पडना. आमचो पुलीस डिपार्टमेंट आसा तातूंत थोडे बरे पुलीस ऑफिसर आहा तांकां सर्वीस करूंक मेळना. पूण जे कोण दादागिरी करतात तांकां दादागिरी करपाक मेळटा. जाल्यार आयज पुलीस डिपार्टमेंटाक जुआं बावतीस हेंच सांगतलो शिपायांनू, पिडापीड दिनाकात कोणाकूच, कोणाचेरूच बोगलांटां घालिनाकात, नीत आसा ती करात, खुशालकाय आपुणूच येतली. जरी तर आमच्या जिवितांतली खुशालकाय गेल्या जाल्यार हें खुशालकायेचें कारण जेजू आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो उणो जाला. हीं भुरगीं आयज तुमची खुशाल नात जाल्यार आवय बापूय कशीं तांकां जेजू दिवपाक चुकल्या. त्यार सगलें दिलां, आयज सगलें दिलां, पूण जेजू दिवंक ना ह्या भुरग्यांक. आमी चुकल्यांत, वाडलेलीं आहा तीन पाद्री आनी आमचे कॅटिकिस्ट, आमी चुकल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकां जेजू दिवपाक. आमी जेजू विशीं शिकोवन घडये तांकां दिल्या, दोतोन दिल्या, पूण जेजू दिवंक ना आजून. कित्याक आमच्या जिवितांत ह्या भुरग्यांनी जेजू पळोवंक ना. आवय बापायच्या जिवितांत जेजू पळोवंक ना, टिचरांच्या जिवितांत जेजू पळोवंक ना, पादवीगाराच्या जिवितांत जेजू पळोवंक ना. तांकां जेजू ना, खुशालकाय ना. तर आमकां जोण एकल्याक आयज ह्या तिसऱ्या आयताराक खुशालकायेच्या ही देख जावं दी. आमी जोण एकलो खुशाल रावुया, दुसऱ्यांक खुशाल करुया. आमकां पाठयल्यात दुसऱ्यांक खुशाल करपाचें कारण जावं. आनी जेजू खुशालकायेचें कारण जरी तर आमचे लागीं ना जाल्यार ही खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवपाचें कारण आमच्यान जावपाक जायना. म्हणटच पयलो जेजू. तर ह्या आल्ताराचेर आतां हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. आमकां परतून जेजू मेळटा आनीक एक मिसाचे भेटेन. ताका घेवया, खुशाल जावया आनी होच जेजू आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या भेटेंतल्यान आमी कोणागेरूय वेता तेन्ना ती आमकां रावतात. जावं माशेन येतोलें, माम येतलो, अंकल येतली, आंटी येतली, येयल्यार पुरो. असलें दिसता तसल्यो करण्यो करुया आनी हेंच करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतान देवा, सुरपदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमी, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मेळटान जल्मलो, मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया.
आमच्या पयत सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोजेक देवाच्या संबंदान वाडूंक मार्गदर्शन दितना शुभ वर्तमानाच्या तंत्वांचेर बोध दिवन क्रिस्ताच्या येण्याक कुशलकायेन तयारी करूंक आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भेदभाव करिनासतना लोकांची सेवा करूंक आनी दिल्ले जबाबदारेक विस्वाशी आसूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आपसुवार्थीपणान जे चल्ल्या दर एका मनशाचें कालीज देवाच्या मोगान भरून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान सेवा करूंक कुशलकायेन फुडें सरूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतल्यांचेर आमचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना भागिवन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन देवीक गिरेस्तकायेच्या अनुभवान दुसऱ्याच्या जिवितांत बोरवांचो हाडूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. प्रितशा बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक जेजू कुशालकायेचें कारण आमच्या जिवितांत दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गायन घेवया C38 पेज नंबर 44 C38. उदारपणान म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन चडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Adoração
आनी संसार बोल्ल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराची आमी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया आनी एकाचेतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुझे मरण पोरगोठा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना सोमयाताय सदांच खुशाल रावात आमचे खुशालकायेचें कारण आमचो सोमी जेजू ताका आमच्या जिवितान घेवन आमी सदांच खुशाल आसूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमियाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Pedro
भिवकुऱ्यांक अशें सांगात, धीर घेयात, भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव तुमची सोडवण करूंक येता. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतलीं आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं हें आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. अशी बसूया. आयज क्रिस्ताण्यांचो तिसरो आयतार. ह्या आयताराक गावदेत संडे अशें म्हणटात. संतोसाचो आयतार हो. आयच्या आयताराक सगल्यांनी संतोशी रावचें, खुशाल रावात, हांसात, मातशें धाकटी तरेची स्मायल दियात, रागान चोयनाकात पाद्विगाराक. खुशाल रावात आयच्या दिसाक घरा तुमच्या. आनी आमची खुशालकाय वाडोवचे पासत ज्यो वस्तू आमी सोडलेल्यो आसा, आमची खुशालकायेचीं कारणां आसा ती परतून घेवया. आयचो आयतार बरो. क्रिस्मसाची तयारी करता आसतना जेजूक आमचे भितर घेवया. आयची मांडावळ केल्ल्या आमच्या तरणाट्यांक आमच्या दिनवास देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी इगर्जेचें काम करूंक सगल्या तरणाट्यांक देवान आशिर्वादान भरूं. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 16,270 रुपया. फुडलो आयतार क्रिस्ताण्यांचो चवथो आयतार आनी क्रिस्ताण्यांचो चवथो आयतार आमच्या भारत देशान कम्युन्यो संडे म्हणून मनयतात. कम्युन्यो संडे म्हणटा तो मिशन संडे आसा ते भाशेन आनीक एक मिशन संडे आहा. त्या दिसाक जी सगळी आमची मागणी आहा ती आमी सगळ्या आख्या संवसाराच्या मिसांवां पासत मागता. जें दान आमी करता तें सगळें दान मिसांवांच्या म्हणल्यार आख्खें वर्ल्ड मिशन जें आसात त्या पासत रोमा शारान वयता. कम्युन्यो संडे म्हणटा तो आमच्या भारत देशा पासत. आमच्या भारत देशान जायतीं मिसांवां चलतात आनी जायते कडेन ह्या मिसियोनारांक तशेंच ज्या लोकांनी क्रिस्ती भावार्थ मानून घेतला तांचेर जायते तरेचे अत्याचार जातात. एंटी कन्वर्शन लॉ सगळ्यो स्टेट्स आतां पास करपाक लागलेल्यो आसात. धर्माच्या बाबतीन व भावार्थाच्या बाबतीन हें फ्रिडम जें आसा आमचें, आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो काडून घेवपाची एक पद्दत चालूच आसा. आनी असल्या संदर्भान हो मिसियोनरी वावर जो आमच्या भारत देशान चलता तो चालू उरूंक जाय. त्या पासत आमच्या मागण्याची गरज पयले सुवातेर आनी दुसरे सुवातेर आमचें कंट्रिब्युशन जें फुडल्या आयताराक आमी कलेक्शनान घालतले तें आख्खें कलेक्शन CCBI म्हणल्यार कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हांच्या एकावंटान वयतले. कम्युन्यो संडे हे मतीन दवरून जी मिसांवां आमच्या भारत देशान चलतात तांकां आदार करचे पासत. येता आसतना फुडल्या आयताराक बोळस भरून येयात. पयले मीस फुडल्या आयताराक पावणे 7 वाजता मांडावळ करूंक पाद्र पियो समुदाय रेजिना मुंदी. 8:30 वाजताचें दुसरें मीस मांडावळ करूंक दोतोनीचीं भुरगीं. पवित्र संस्काराची भोजवण दर बुधवारा सांजेर 6:30 वाजता आनी शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता मिसाचे पयलीं जाता. फुडल्या सोनवाराक 6 वाजता इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन मीस आयताराचे आनी दाबोलीं सांताक्रूज कॉपेलान सांजेच्या 6:30 वाजता. फुडलो आयतार 22 तारखेर सकाळीं मीस जाल्या उपरांत, पयलें मीस जाल्या उपरांत तशेंच दुसरें मीस जाल्या उपरांत क्रिस्मस बाजार आमची 400 वर्सांची कमिटी आमचे मुखार दवरता. जाल्यार तुमी येवचें. ह्या बाजाराक जायत्यो वस्तू आसतल्यो, नातालांच्यो वस्तू, खावपाच्यो वस्तू तशेंच डेकोरेशन करपाच्यो वस्तू ह्यो विक्रेक आसतल्यो. तुमी येवचें आनीक ह्या बाजारान तुमच्यो वस्तू घेवच्यो. 7:30 वाजता सुरू जावन 12 वाजता दनपारच्या तो सोंपतलो. त्या दिसाक सांजेच्या वेळार 5:30 वाजता मुर्मुगांव डिनरीचे सगळे यादनीक तशींच माद्री भयणी आमचे फिरगोजेन येतात एक ल्हानशें क्रिस्मस सेलेब्रेशन करपाक. त्या दिसाक आमी तांचे पासत मागुया पयले सुवातेर आनी आमच्या फिरगोजेन तावन पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाक आपोवणी येवंक आमी आमच्या कुटुंबांनी वावरूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. 400 वर्सांची कमिटी हे पावटीक ह्या वर्साक खेरीत भाशेन आमची 400 वर्सां आमी मनयता आसतना
2 कॉम्पिटिशन्स घडून हाडटा. पयलें कॉम्पिटिशन स्टार मेकींग कॉम्पिटिशन, हें ओपन टू ऑल द पॅरिशनर्स. तुमची नखेत्रां 24 तारखेर 7 वाजता सुरू करून नेमलेल्या जाग्यार तुमी ती घालची. हाचें जजींग जातलें म्हूण कळयलां आफ्टर मिडनायट मास. नखेत्रां जीं ह्या कॉम्पिटिशनाक आसात तांणी मीस सुरू जावचे आदीं म्हणजे 11:30च्या पयलीं तुमची नखेत्रां हिंगा हाडपाक जाय. ही तुमची नखेत्रां जानेराचे 6 तारीख पासून इगोर्जेन डिस्प्लेयाचेर आसतलीं. जजींग क्रायटेरिया जातली 10 मार्क्स ईच. क्रिएटिविटी एंड डिझायन, क्राफ्ट्समॅनशीप एंड निटनेस, थीम एंड मॅटेरियल्स यूज्ड. कितें भाशेन ह्या नातालांक सगल्यो इको फ्रेंडली वस्तू तुमी वापरच्यो. प्लास्टिक्स आनी हेर वस्तू आसात उजार केल्यार तुमच्या नखेत्रान तुमचे नखेत्राचे मार्क्स कट जातले. मुदयांनी आमची नातालांची सर्वीस सुरू जाता सांजेर 11:30 वाजता. चोत्रायदोरची 11:30 वाजता आमची सर्वीस सुरू जाता. मीस जाल्या उपरांत थोडोसो वेळ बराबर मेळून आमी चायेक मातशें रावया, केक इल्लीशी खावया, एकामेकाक विश करुया आनी मागीर घरा या. 25 तारखेर सकाळीं मीस जातलें 8 वाजता इगोर्जेन, तशेंच दाबोलीं कपेलान 8 वाजता. दुसरें कॉम्पिटिशन जें आमची 400 वर्साची कमिटीन दवरला तो क्रीब मेकींग कॉम्पिटिशन. हें क्रीब मेकींग कॉम्पिटिशन ताका तुमी रेजिस्टर करपाक जाय. 22 तारखेर क्रिसमस बाजार आसा त्या दिसाक म्हणजे फुडल्या आयताराक तुमी रेजिस्टर करचें. कळयलां की हें कॉम्पिटिशन इंडिविज्युअल जावपाक शकता, वो ग्रूप जावपाक शकता, वो समुदाय जावपाक शकता, वो आख्खो सॅक्टरूय जावपाक शकता. तुमी जे भाशेन करूंक सोदतात तें तुमी डिसायड करचें आनी तुमचें रेजिस्ट्रेशन करचें. हेकाय जजींग क्रायटेरिया आसतली. 10 मार्क्स ईच. थीम एंड क्रिएटिविटी, क्राफ्ट एंड डिटेल्स आनी ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड मॅसेज. कितें भाशेन बराबर येवन हो गोठो करपाक आदले भाशेन आमी आदीं बराबर मेळून जाय ते गोठे करताले वाड्यांनी. आतां ते गोठे दिसती पडना. आतां आमच्या घरांनी बीन गोठे जायना चडशे. आमी आदीं आमच्या जण एकल्याच्या घरानूय बीन एक गोठो कोत्ताले आनी एक वाड्यार कोत्ताले. आतां वाड्या वेलोय गोठो दिसती पडना आनीक घराचोय बीन दिसती पडना. हांव नाका तुमी हे पावटी प्लॅन केला जाल्यार, प्लॅन करूंक ना जाल्यार करचो. तुमच्या घरान एक गोठो करात आनी तुमच्या वाड्यान जाता जाल्यार आनीक एक, आनी खंयचोय ते दोनी बरें जाल्या तशें तुमकां दिसता कॉम्पिटिशनाक घालात. ही कॉम्पिटिशन दवरल्या तें खेरीत भाशेन सांगूंक सोदता झगडीं केस्तांवां करपाक न्हू, वो तुमकां कोण व्हडलो आनी कोण बरो हें दाखोवपाक न्हू. पूण 400 वर्सांची आमची समरोमणी करता आसतना समरोमणेच्या मनान ही दोनूय कॉम्पिटिशनां दवरल्यान जाता तितल्यांनी भाग घेवचे हे समरोमणीक. आनीक एकामेकाचे गोठे आमी केल्ले आसा तांकांय विजीट करून तुमी शाबासकी दिवची म्हूण मागता. 27 तारखेर 27 हे गोठे जे आहा ते 26 तारखेर जजींग करपाक येतले. 27 सॅक्टर वायज प्रोग्राम्स जातले इगोर्जे लागीं 6:30 वाजता सुरू जावन 8:30 वाजता सोंपतले. तुमच्या वाड्याचो कार्यक्रम तुमी कितेंय करूंक सोदतात जाल्यार तुमच्या PPCच्या वांगड्याक तुमी कळोवचें. 28 तारखेर 28 आमची फॅमिली डे सेलेब्रेशन. त्या दिसाक 7 वाजता फॅमिली डे सेलेब्रेशन सुरू जातले आनी 10 वाजता सोंपतले. हेचे डिनर कुपन्स विक्रेक धाडलेले आसात ते तुमी घेवचे आनी तुमची तयारी करची. न्हूच फकत जे आमी कुपन घेवन डिनर करतलो तो फॅमिली डे न्हू, पूण फॅमिली डे म्हणल्यार त्याच्याहून व्हड. आनी ह्या पासत आमी एक समुदाय कशी, एक फामील कशी बराबर मेळटल्यो, थोड्यो गेम्स जातल्यो, तशेंच थोडेशे कार्यक्रम घडये जातले. आनी हें सगळें करपाक तुमकां जी जबाबदारी दिल्ली आसा, जावं डेकोरेशना वाटेन वो वस्तू तयार करपाचे वाटेन, ती जबाबदारी तुमी करपाक सगळीं मुखार सरता तेन्ना यू हॅव डन युअर कंट्रिब्युशन फॉर फॅमिली डे. म्हणटच सगळ्यांनी तुमी ह्या फॅमिली डेयान हाजीरूय जावचें आनी पार्टिसिपेट जावचें म्हूण मागता. समुदायाच्यो जमाती 15 तारखेर फादर आग्नेल समुदाय आसोय कायतान बार्बोजा हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. सेंट जोसेफवाद समुदाय कपेलबाट दाबोली फेलिसियाना फेर्नांडीस हांच्या घरान 5:30 वाजता. माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन लुइजीन लुकस हांच्या घरान 5:30 वाजता.
आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट कायतान मारिया दोरादो हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. आमचे इगर्जेचे कचेरीन इगर्जेच्या ऑफिसान कांय पुस्तकां विक्रेक दवरलेलीं आसात. एक म्हणल्यार बायबल डायरी, आख्खें वर्सभर जी बायबल रिडिंग्स आसात आनी ताचे जे रिफ्लेक्शन्स आसात ती ताचेर आमकां मेळटा. ताचें मोल 200 रुपया. फादर लुईस गोम्स हाणें बरयल्लो सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आदारीत पुस्तक कापिणकार, ताचें मोल 100 रुपया. आनीक फ्रांसीस झेवियर DNA ऑफ अ सेंट, हेज्यो फकत थोड्योश्यो 5 कितें कॉपी उरलेल्यो आसात, लास्ट कॉपीज, तांचें मोल सद्याक 200 रुपया. आनी ह्यो कॉपीज काबार जाल्या उपरांत आनीक आतां न्यू प्रिंट येतलो, ताचें मोल 400 रुपया आसतलें म्हूण कळयलां. तुमकां कोणाक घेवपाक जाय ह्यो लास्ट कॉपी उरल्या त्यो तुमी घेवच्यो. तशेंच सिल्वर कॅस्केट आमच्या सान फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेची दाखोवण जेन्ना जाता ते वेगवेगळे फोटो आसा ते बरेशे आर्टिस्टीक करून एक पुस्तक काडलेलें आसा. ताचें मोल 2750 रुपया. तुमकां कोणाक तो घेवपाक जाय जाल्यार तुमचीं नांवां आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान तुमी दिवची. ह्या नातालांच्या काळार आमकां एक आदार जावपाक भोव करून आमचे कपडे, आमचे वॉर्डरोब जे आसा ते निवळ करपाक एक सोयेक तुमकां दिवपाक आमच्या तरणाट्यांनी चिंतला. आनी देखूनच ओल्ड क्लोथ्स कलेक्शन आमच्या इगर्जे लागीं जाता. आमच्या कॉरिडरान एक जांबो बॅग दवरलेलें आसा, व्हडलें बॅग. तुमी तुमच्या वॉर्डरोबांतले जे कपडे आसात ते बरे भशेन पॅक करून हाडून तातूंत घालूं येता. हे कपडे तुमी जे दितात ते अप सायकलींग जातले, रिसायकलींग आनी डावन सायकलींग. अप सायकलींग म्हणल्यार ते जरी तर बरें आसा जाल्यार आनी कोणाकूय ते उजार करपाक दितल्यात. जरी तर ते तितले बरें ना आनी कोणें उजार करपा सारकें ना जाल्यार ते डावन सायकलींग जातलें. म्हणल्यार आमचे मॅट्स आमच्या बाथरुमाच्या मुखार जे मॅट्स घालता तसले करपाक जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा तांकां पाठयतल्यात. आनी जे कांयच करूंक जायना ते रिसायकलिंगाक वयतले. म्हणटच असो एक घेवचो आमी आमचे वॉर्डरोब नितळ करपाक. आनी तुमकां जरी तर कोणाकूय गिफ्ट दिवपाक जाय म्हणजे नवे कपडे दिवपाक जाय जाल्यार आमच्या तरणाट्यांनी घातलेली हिंगा गिवींग ट्री आसा. ही गिवींग ट्री आसा ताच्या मुळाक तुमी हाडून दवरपाक जाता. ह्या सुमानान जी गरज वेगवेगळ्या मनशांक आसा ताचे गिफ्ट टॅग करून आमची तरणाटी ह्या गिवींग ट्रियाचेर लायतली. तुमी येवचे ते काडचे आनी तुमकां दिसता ते भाशेन हे तुमचे गिफ्ट तुमी आमच्या ह्या गिवींग ट्रियाच्या मुळाक हाडून दवरचे म्हूण मागता. हें कलेक्शन 24 तारीख पासून चालू आसतलें, सुरू जाल्लें आसा. 24 तारीख पासून हें आमचें जांबो बॅग तुमकां उक्तें आसतलें. त्या मेरेन तुमी तें हाडून तातूंत घालूं येता. 22 तारखेर सांजे वेळार 3 वाजता जनरल क्लिनींग ऑफ द चर्च. नातालांची तयारी करपाक जेजूक तुमचें एक ल्हानशें दान दिवपाक तुमी बेगीन बेगीन तुमच्या हातान सान्यो आनीक मॉपर्स आनी कितें लागता तें घेवन येवचें आनी इगोर्ज नातालांचे समरमणीक तयार करची. भाव भयणीनो, आमची 400 वर्सांची समरमणी करता आसतना उगडास करता आमची भावार्थाची दिवटी दर दिसाक पेटयतात एक फामिली येवन. तुमचीं सगल्यांची नांवां येतलीं. जरी तर कोणाची नांवां नात म्हणजे आमचे पॅरिशींतले न्हू दुसरे पॅरिशींतले, कित्याक आमचे लागीं सुबेज दीस आनीक उत्तात आख्ख्या वर्साचे. कोणाकूय जरी तर खुशी आसा, तुमच्या सोयऱ्यांक जरी तर खुशी आसा, तुमच्या इश्टांक दुसऱ्या फिरगोजींतल्या खुशी आसा जाल्यार तांणी येवन आपलीं नांवां आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवं येता आनी तांकांय आमी अलॉटमेंट ही दिवटी पेटोवपाक दितले. लग्नाची चिटी देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरता आतिश वाज, तो पूत आग्नेलो सांतान वाज आनी जोआनिता पेरेरा हांचो रावता दाबोली. लग्न जावंक सोदता रोशेल रिझेरिया रोजलीन पाचेको, हेचे लागीं ती धूव सिल्वेस्टर फ्रांसीस पाचेको आनी विक्टोरिया पाचेको हांची रावता माजोड्डा. अफजल डेनियल, तो पूत कुनील मुहम्मद कुनी आनी बिल्किश हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता जेमा बेनी, ती धूव बेनी सेबेस्टियन नलकाट आनी मॉली बेनी नलकाट रावता राया. मोविन सिरील फेर्नांडीस, तो पूत उर्बान जुआंव फेर्नांडीस आनी एस्पेरन्सा फेर्नांडीस हांचो रावता कुजिरा सांता क्रूज.
लग्न जावंक सोदता विलक्षा वसंत मोरजकर हिचे लागीं ती धूव वसंत मोरजकर आनी वर्षा मोरजकर हांची रावता दाबोली. तांचे मदें लग्न जावं कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो क्रिस्ती कुटुंब घडूंक फुडें सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. एक निमणो गूड न्यूज तुमकां आयज दिवपाक जाय. भणीनो आमी तुमकां जायते फावटी उलो मारलेलो मागूंक, आमचे फाब्रिकाचे पासत मागूंक आनी आमचे कोमदादी पासून मागूंक. आमची कोमदाद ऑफ चिकाली जी आमकां फाब्रिका ऑफ चिकाली जे ड्यूज दिवपाक जाय आसले जायतीं वर्सां ताणें आडावन दवरलें. प्रिवियस कमिटी जी गेल्ली तांणी तें बंद केल्लें. ताचे फाटल्यान आनीक एक कमिटी आयली आनी ती कमिटी आतां आख्खो प्रोसेस केल्या उपरांत ही चॅक म्हणजे पयलींचे जे दिवपाचे आसले आनी आतांचे जे शेअर्स आसात ते सगळे मेळून तांणी चॅक आमकां पाठयल्ली आसा 46 lakhs. 46 lakhs म्हळ्यार बरो व्हडलो एमावंट न्हू आहा जालें थोड्यांक. 46 lakhs इतल्या वर्सांचे जे दिवंक नासलेले आमचे कुमदादीन ते शेकी मेळोवन दिल्यात आनी ह्या पासत आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर कळोवपाक सोदता तुमकां हो आख्खो प्रोसेस. हांव आयला तेन्ना तावन आमी बरयतात चिटी कोमदादीक की आमचे ड्यूज आसा पे करात. उरलेल्या सगळ्या कंपोनंट्स आसात आमचे गांवकार आसात तांकां सगल्यांक तेंचे पावयले. तांचे जे पे करपाक जाय ते तांकां दिले. सगळे खुशाल जाले. इगोर्जेचे दिवंक ना. कारण ते जाणा तुमकां जाय जाल्यार तुमी ती कारण तांचे लागीं विचारची कित्याक दिवंक नासले ते इतलीं वर्सां. पयलींची कमिटी जी गेली तांणी खेरीत भाशेन नांवां काडना हांव तांचे पासत आमी मागत रावले हांव आनी आजून पासून मागता. जाल्यार ते शेकी दिवपाक आमी 9 रिमांयडर्सूय तांकां बरयले आनी ते 9 रिमांयडर्स बरयल्या उपरांत आमी एडमिनिस्ट्रेटर आसा तांकां बरयले की पळय आमचे सगळें इनजस्टीस जाल्ली आसा. आमी सगल्यांक जस्टीस करपाक भोंवता पूण आमकांच हिंगा इनजस्टीस जाल्ली आसा. आमचेच जे मनीस आसा ते आमचे सगळें इनजस्टीस करता. हे बाबतीन ऑजवर्ल्ड पिंटो हो कोमदादीचो आख्ख्या गोंयच्या कोमदादीचे जे एक कमिटी आसा तांचो प्रेजिडेंट ताका आमी कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो आमचो प्रोसेस मुखार व्हरूंक ताणें जायतो आदार आमकां केलो. आमचो पॅरिशनर न्हू तो दुसरो भायलो पॅरिशनर पूण तरी आसतना आमच्या आदाराक पावलो. हे बाबतीन आमचे किरीत दिनवास सावथ गोवाचो एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा कोमदादीचो एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताका आमचे किरीत दिनवास तांणी ही ऑर्डर दिली देखून. आमचे दिनवास रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा ताका कित्याक ऑजवर्ल्ड पिंटो हाणें उतर घालून रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय मुखार सरलो आमचे कोमदादीक सांगूंक दियात म्हण तांचे जे आडावन दवरलेले आसात ते दियात तांचे पयशे हें सांगपाक. आमचे दिनवास आमच्या सावथ गोवाच्या एमपीक फॉर हीज इंटरवेन्शन सगल्यांक हांकां इंटरवीन करचे पडले हे आमचे कायद्याचे दुडू आसात ते घेवपाक. तर खेरीत भाशेन हांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचे थोडे गांवचे जे मुखार चल्ले येयलो आनी सपोर्ट केलो आमकां तांकांय आमचे दिनवास तांकां आमी तेंची नांवां घेना पूण सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी मागलां. मागण्या विरीत हें जायना कित्याक आमी एक पावटी पयशांचेर बसले आनी आमकां आशा जाली उरलेलें कांयच दिसती पडना. मागीर आमच्या हातान जी पदवी आसा ती आमकां दिसता आमी स्वर्गार आसा म्हूण आनी देखून मागीर आमकां इगोर्जेचेंय पडलेलें ना पाद्रीचेंय पडलेलें ना आनी लोकांचेंय पडलेलें ना. फकत आमकां कितलें लुटूंक मेळटा हें पडलेलें आसा. जाल्यार हे बाबतीन तुमकां आतां खेरीत सांगूंक सोदता ह्या दिसांनी आतां एलिसांवां चलतात कोमदादीचीं एलिसांवां. जे कोण कंपोनंट्स आसा तांकां आनीक एक पावटी उलो मारता मातशें मन उक्तें करात तुमचें. परतून जे कोण मिनिस्टरांचे आनी MLAचे मनीस आसा तेंच्यो टीम काडून हांगा घालून जी नाशाडी आमची जाता जमनीची तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. कांय इल्ल्याशा दुडवांचे आशेक लागून हें करचें न्हू. आनी जे कोण हे भाशेन नाडटात आनी हिस्ट्री तुमचे लागीं आहा सगली हांवें सांगपाक गरज ना. ह्यो टीम्स जेन्ना विचून काडटा ह्यो कमिटी विचून काडटा मातशे दोळे उक्ते करचे येवचे वोट मारचे. फकत पयशे घेवन तुमचे शेअर घेवन गेले आनी खुशाल जाले हितून तुमचो कायदो काबार जायना. तुमी फकत शेअर घेवन वयतात आनी मागीर तुमकां पडलेलें ना हे जमनीचें जाचे वरवीं तुमी घेतात जाल्यार तुमकां ताची झट्टी दिवची पडटली. ह्या पासत जबाबदारी घेयात मुखार सरात. आनीक जे नाड बुद्धीचे आसा तांकां मातशें पयस दवरात
आनी जे कोण बरे उक्त्या मनाचे आसा असल्यो कमिटी आमकां विचून येवचे पासत येवन तुमचो वोट मारात, एकामेका लागीं उलयात. आयज चिकोलना कोमदादीची एलिसांवां जातात आनीक म्हाका दिसता फुडल्या आयताराक 22 तारखेर चिकाली कोमदादीचे इलेक्शन्स आसात. जे कोण कंपोनंट्स आसात आनीक एक पावटी उलो मारता बाराबर मुखार सरात आनी तुमचो गांव सांबाळात. सगळीं उबी रावया. सुर्विसपूर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F21 पेज नंबर 95 F21. उतराच्या उजवाडा संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या गुंड्या पोसना संवसाराक आमी वचूंक जाय.